आणि फोन घेऊन बसता आता अनेक घेतलं राहते तुमकां सगळ्यांक देव बरी सांज देव आणि तुम्ही हांगा तुमचो वेळांतलो वेळ काडून आयल्या बद्दल तुमकां सगळ्यांचे उपकारी तुमकां मनमुनीचे उपकार. आज हांगा माचेर आमचे मदीं आमचे गोंयचे पणजेचे लाडके आमदार बाबूज मोसेरात, आमचे पणजेचे प्रभारी प्रेमानंद मावळे सर, पणजेचे मंडळ अध्यक्ष बाब शुभम चोडणकर आणि जनरल सेक्रेटरी बाब संजीव नाईक हांचे बद्दल. आज आमी हांगा मायनॉरिटी मोर्चा तशेंच SC ST मोर्चाच्यो कमिटी पणजेच्यो कमिटी आज हांगा डिक्लेअर करपाचे आसा. आमच्या पार्टीच्या कार्यक्रमा प्रमाणे आमचे मंडळ कमिटी नोव्हेंबर 2019 डिक्लेअर केली, पूण कोविडाक लागून फुडल्यो कमिटी डिक्लेअर जावंक पावल्यो ना. आमी 2 आठवड्या पयलीं आमची महिला मोर्चा आनी युवा मोर्चा डिक्लेअर केल्ल्यो. तशेंच आज हांगा आमी आतां मायनॉरिटी मोर्चा कमिटी डिक्लेअर करपाची आसा. आमकां आमचे पणजेचे प्रभारी प्रेमानंद मावळे सर हांचे मदीं हांचे कडेन की तांणी मायनॉरिटी मोर्चाचो अध्यक्ष डिक्लेअर करचो. आमचे पणजे मतदारसंघाचे आमदार बाबूस मोसरात, आमचे पणजे मंडळाचे अध्यक्ष शुभम चोडणकर आणि सरचिटणीस श्री मिलिंद भरणे आणि संजीव नाईक हांगा उपस्थित आशिल्ले पक्षाचे पणजे मंडळाचे सगळे पदाधिकारी, शक्ती केंद्र प्रमुख आणि हांगा सगळे उपस्थित आशिल्ले तिनूय मोर्चाचे सगळे सदस्य जे आता आम्ही डिक्लेअर करतात. पणजे मंडळान हाजे पयलीं 2 मोर्चा डिक्लेअर केल्ले आसा आणि आज जे 3 मोर्चा आमी डिक्लेअर करतले तातूंत मायनॉरिटी मोर्चा, SC मोर्चा आणि ST मोर्चा हे 3 मोर्चे आज डिक्लेअर जातले. भारतीय जनता पक्षाची जी संघटनात्मक बांधणी आसा ती करपा खातीर आनी येत्या निवडणुकीत एक संघटनात्मक कार्य फुडें व्हरपा खातीर आनी पणजे मतदारसंघ परत एकदा भारतीय जनता पक्षाचो झेंडो लावपा खातीर हे संघटनात्मक कार्य जे सुरू जाल्लें आसा ताच्या अंतर्गत जे 7 मोर्चा पळय आसा ते मोर्चा आमी गठीत केल्ले आसा. आनी पयलेच फावटी म्हाका दिसता इवन किसान मोर्चा पळय जो आसा तो सुद्दां पणजे मतदारसंघात हांगा डिक्लेअर जाता. आनी म्हाका खात्री आसा की जे मतदारसंघात कार्यकर्त्याचे जे मोठे संघटन आमी उबें करता ताच्या हातूंत परत एकदा भारतीय जनता पक्षाचो झेंडो 2022च्या निवडणुकीत पणजे मतदारसंघाचेर लागतलो. आनी त्याच बरोबर 22+ हे जे आमचे पणजे ध्येय आसा आनी परते सरकार भारतीय जनता पक्षाचे गोंयांत हाडपा खातीर आमी सगळे नेटान काम करतले, सगळे कार्यकर्ते काम करतले, हातूंत दुबाव ना. हांव तुमचो चड वेळ न घेता पणजी मायनॉरिटी मोर्चाचे अध्यक्ष म्हणून श्री आल्तो डिसोजा हांची नेमणूक जाहीर करता. हांव विनंती करता आमचे मिलिंद भरणे आणि बाकीचे जे आमचे हे आसात ह्या मोर्चाचे बाकीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते तांचे नांवां घेवन तांकां हांगा आपोवचें.
Vice President now Shahid Maru. Secretary Market. दूसरा Vice President Shahnaz Momin. तीसरा Vice President Javed Sheikh. General Secretary from Naisik Kutin. Naisa Kutin. Then दूसरा General Secretary Ashley Fernandez. Secretary Liberta Mendes. Michelle Fernandez, Secretary. Napasian Gomes, Secretary. Asif Sheikh, Secretary. Nazim Aga, Secretary. तसेच मेंबर बनाव मागता एस्टन कार्दोज, लुइस पाशेक, ब्रायन फर्नांडिस, शेख जिया, ब्राम्पोस बुजावर, एस्टन रोड्रिग्स, अलिया बेग, फैयाज शेख, लुसियो गोमिश, अकबर निर्बाण, दनिश नावर, वसना राजीव, असलम खान, वेल्सन फर्नांडिस, लॉरेन क्रिस्टो, रेस्ली रॉड्रिग्स, सैफ साहब मोहम्मद, डेविड उंगाड़ी, वालेंट डिकुन्ना, फ्रांसिस डिकोस्टा, हुसैन शेख, लॉरेन विटाल कोस्टा. इदावरसा जी माइनॉरिटी मोर्चा कमिटी. नवनिर्वाचित कमिटी उठवा घेऊच्या परत दौरा परत काढा पुढचे तो येईल मोबाईलसाठी नाही येईल मागे एक लापड 2-3-4 मागे दादा मग इथले कसे लायत होता कॅमेरा आणि आता मग हे बसलेली कशी अरे हाव न्हू तुका सांगता हांव तुका तेच विचारता कशें घेवपाचें काय म्हणा You are
are the architect of this. विलियम तो मस्त ट्रायपॉड काढ तसेच ताका बाब शांताराम नायकान आपल्या सहकार्य केले आसा कमिटी तयार करपाक Good evening, everyone. First, I'd like to thank the Bharatiya Janata Party and our Honorable MLA of Panjim constituency, Monserrate, for giving me this opportunity to head the minority community. And as the president of this community, of this Morcha, I will work towards empowering the minority community with all the active support of the state government, the party, and the Honorable Panjim MLA. Thank you. आता दुसरा जो मोर्चा दुसरो पणजी मंडळाचो जो मोर्चा आम्ही डिक्लेअर करता तो SC मोर्चा हा भारतीय जनता पक्षाच्या SC मोर्चा पणजीचे अध्यक्ष म्हणून श्री संदीप जाधव हाका डिक्लेअर करता. SC मोर्चा जो वाइस प्रेसिडेंट बाप लोलेश्वर आपा निपाणीकर, जनरल सेक्रेटरी म्हणून दीपक पवार, दूसरा सेक्रेटरी महेश हरिजन, मेंबर रजत हरमळकर, रोहित जाधव, किरण पवार, लोकेश कांबळे, राजू बाबू, बैला पागोल, महंतेश हरिजन आणि अभिषेक कांबळे. नवनिर्वाचित कमिटीचं फोटो सेशनांसाठी
राजेश कांबळे ताणे फुडें येवचो. तशेंच हांव मागता बाब लुसियो गोम्स जो मायनॉरिटी कमिटीन आसा ताणें फुडें येवचो. आता हांव मागता एससी मोरडेचो अध्यक्ष नवनिर्मित अध्यक्ष बाब संजीव जाधव ताणें आपले 2 शब्द तुमच्या मुखार दवरचे. एससी मोर्चाचे अध्यक्ष तुमच्या म्हाका सिलेक्ट केले म्हणून थँक्यू. आणि हांव असोच पार्टी वांगडा आसतलो फुडें पण. आणि सरा कडेन थँक्यू सर की म्हाका हे केलें आमचें. तिसरो जो मोर्चा असा तो म्हणजे मंडळाचो एसटी मोर्चा. या एसटी मोर्चाचे अध्यक्ष म्हणून श्री मंगेश कवडेकर हांकां डिक्लेअर करतात. आमचे व्हाईस प्रेसिडेंट लक्ष्मीकांत फातर्पेकर. दुसरो व्हाईस प्रेसिडेंट राजेश कवळेकर. जनरल सेक्रेटरी म्हणून संदीप कवळेकर. सेक्रेटरी राजेश कांबळी. नारायण कुट्टीकर दुसरो सेक्रेटरी. आणि मेंबर म्हणून तुळशीदास कवळेकर, संदेश बानोडकर, प्रभानंद बानोडकर, किशन कवळेकर, प्रवीण कुट्टीकर, नमित कुट्टीकर, यशवंत बानोडकर, सुनील कवळेकर, रवी कवळेकर, रितेश रामनाथकर, मधुकर कणकोणकर, अशोक शिरोडकर, सुदेश खाणेबारकर आणि संदीप कुमार कवळेकर. आता नवनिर्वाचित कमिटीकडे म्हणतात आम्ही मला फोटवा घेऊचे. मधुकर कणकोणकर फोटवा घेऊचे आम्ही. हो व्हाईट शर्ट. शुभम आता हांव मागता नवनिर्मित अध्यक्ष एसटी मोर्चाचे बाब मंगेश कवळेकर आणि आपले मनोगत लावचे. मागचे बदललेले आमदार monserrate, Atanasio, Premanand Mamre, आणि बाब
शुभम सुरवणकर हे पणजी ब्लॉकाचो प्रेसिडेंट. हांव तुमी म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या ती हांव सगळ्यांचे उपकारी आसात. तशेंच म्हाजे एसटी भाव जे आज तेंची डिफिकल्टीचे कितें आसा हांव सदांच तुमचे फुडल्यान मांडटलो आनी सॉल्व करत घेतलो. आनी 2 उतरां सांगून देव बरें करूं. आता मागता आमचे पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सराते कडेन तांणी आपले 2 उतरां आमच्या मुखार दवरची. Good evening, ladies and gentlemen. Today, I think we have announced 3 committees. One minority committee, one ST committee, and one SC committee. I welcome all to the BJP Parivar. I am here to give you all the assurance that we should all work together in the interest of the party. And we should see that a party moves forward. Let us all work together. See, as far as the difficulties as Mr. Mangesh Tolekar said, that as far as the ST community is concerned, some difficulties whatever is, we are always here to solve the difficulties of all the communities. We want to basically be inclusive. We are an inclusive party. So now this is basically we should move forward, and the good work that the party is doing we should carry forward the good work. My support is always there with you all, and same time I seek support from you all to strengthen our party. Thank you. तो मागता बाब नजीम आगा आणि बाब रॉयस रॉड्रिगेज तांणी येवचे. दोघे मायनॉरिटी मोर्चाचे आपले पणजे मंडळ अध्यक्ष गोमाकडे माची उपस्थित आमचे लाडके आमदार बाबूश सर, बाबूश मोन्सरात, आमचे पणजेचे प्रभारी प्रेमानंद मांबरे सर, नवनिर्वाचित मायनॉरिटी मोर्चाचे प्रेसिडेंट आर्टन सुजा, माझे एसटी प्रेसिडेंट पणजेचे बाब मंगेश कवळेकर, एससीचे आमचे प्रेसिडेंट संदीप जाधव आणि तुमची पुराय सगळी टीम. आयज हा मुद्दा म्हाका सांगूंक सोदता की आमकां सगळ्यांक खबर आहा की येणाऱ्या डिसेंबरा नंतर केन्ना तरी निवडणूक आसतली आणि भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमी वेगवेगळ्यो कमिटी स्ट्रेंथन करपाचो गोंयभर जो प्रोसेस चल्ला तेजोच एक भाग म्हणून पणजेनी आमी वेगवेगळ्यो कमिटी काडल्या. एक फाटल्या 10 दिसां पयलीं आमी युवा मोर्चा आणि महिला मोर्चा अशी आमची पूर्ण मतदारसंघाची टीम आमी जाहीर केलेली आहा. आयज मोठी खुशी भोगता की फर्स्ट टाइम मायनॉरिटी मोर्चान आमची पुराय टीम आमी कंप्लीट करता. आमची गडबडेन थोड्यो कमिटी घेवच्यो डिक्लेअर करपाक जाल्यो कारण चतुर्थी पयलीं आमकां सगळ्यो कमिटी डिक्लेअर करपाक जाय. पूण एससी मोर्चा आनी एसटी मोर्चा आयच्याच दिसा करपाचे आमी येवजिले. थोडे मेंबरांक पावूंक ना
पूण एक बरें दिसता की कमी टायमान आपयल्यान सगळे जाण हांगा मॅक्झिमम जाण पावले. हीच संदी घेवन सांगपाक सोदता की आमची जी एक आमी शक्ती केंद्र म्हणून केल्लेले आहा, पणजेचे एक 7 वेगवेगळे झोन केल्लेले आहा. त्या झोनांनी आमचे कार्यकर्ते प्रसाद आसत, संजू आसत, मिलिंद आसत, संजू देसाय आसत, विभो आक्षीकर आसत, सगळे जाण, शांताराम नायक आसत, बेंटो आसत, आरतींच्यान आमचो मोयू आसतलो, नागेश सर आसतलो आरतींच्यान, रिबंदरच्यान महेन आहा, शमा आसा, उत्कर्श आहा. हांव सगळ्यांची नांवां घेना पूण सगळीं आपल्या एका परिवारांतली म्हणून हांव सगळ्यांक हे करून म्हणटा की प्रसाद आमोणकर हे सगळे जाण आमी सगळ्यां मेळून फाटले 1.5 म्हयनो प्रोसेस करता. आनी ह्या प्रोसेसांतल्यान एक बरी गजाल आहा, आयज आमी प्रत्येक 30 बूथ जे आसा पणजेन त्या 30 बुथांचेर आमी 11 जाणांची मिनिमम कमिटी काडलेली आहा. म्हणजे एक सांगपाक आमकां पयलीं आमची ताकद खबर आसपाक जाय. त्या खातीर हांव मुद्दाम सांगता की आमचे कडेन आयज 30 बुथांचेर 11 मेंबर म्हणजे 330 मेंबर आयज आमचे कडेन मतदारसंघात आमचे कडेन कार्यकर्ते म्हणून तयार आहा. आमचे कडेन आयज महिला मोर्चाची 32 जाणांची कमिटी आहा, मंडळाची आमची पयले 34 जाणांची कमिटी आहा. आयज आमचे कडेन पयले युवा मोर्चाचे 36 लोकांची कमिटी आहा. आयज पयल्यार मायनॉरिटी मोर्चा आमी जवळ जवळ 34 जाणांचे डिक्लेअर केल्लेले आहा. SC आसात, ST आसात आनी गडबडे नांवां आनी आयज चड घेवंक ना कित्याक आमकां OBC डिक्लेअर करपाची आसा आनी एखाद्या फुडले 1-2 दिसांनी आमी ती डिक्लेअर करतले. आनी किसान मोर्चा आसा हो आमी डिक्लेअर करपाचे आहा. हितून हांव इतलेंच सांगता, चड करून आमी शुक्रार दीस फक्त एक सांगता हांव की आमी आमची जी स्ट्रेंथ आहा ती वाडयत आहा. आनी त्या खातीर तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता की येणारी जी निवडणूक आसा ती आमकां सगळ्यांक खबर आहा. कोणी कितेंय उलो पूण आमकां खबर आहा की पणजेचो विजय भारतीय जनता पार्टीचे बाबूश मनसरात सर हे आसतले हे सगळ्यांक खबर आहा. त्यामुळे ही जी आमी आतां जो नेट लायलेलो आसा तो आनीक फुडें वाडोवपाक जाय. पार्टी म्हणून आमदार म्हणून तुमकां सदांच सपोर्ट आसतलोच. आनी आयज जे आमी मायनॉरिटी मोर्चा केल्लेले आहा त्या मायनॉरिटी मोर्चाचे सगळ्या भावां कडेन मागता की आमी बूथ लेवलाचेर आमचे पयल्या मायनॉरिटीचेर मेंबर वाडया. प्रत्येक बुथाचेर किमान 5 ते 10 मेंबर एका बुथाचेर करपाचो आमी टार्गेट दवरया. कारण आमी कमिटी काडटा आसतना बेश्टी खंयची काडूंक ना, प्रत्येक बुथा वयल्यान एक नांव घेतलेलें आहा. अशें 30 बुथाचें रिप्रेझेंटेशन ह्या कमिटीचेर आहा. हांव SC मोर्चा आनी ST मोर्चाचेर हेंचे कडेन मागता की आपापल्या भागान आमी काम वाडोवया. OBC मोर्चा 2 दिसांनी शुक्रार दीस आमचो ऑलमोस्ट टायम ठरलेलो आहा पूण आमच्या कार्यकर्त्यां कडेन अजून मेसेज वचोंक ना. ती वचोन आमी तें करतले. तुमी सगळे एका नेटान काम करया. जो स्ट्रेंथ आहा तो स्ट्रेंथ पूर्णपणे लावन आमी फक्त पणजेचो विजय साजरो करचो न्हू तर थंपींग विजय साजरो करपाचें आयज पावल मारया. इतलें म्हणटा. तुमी सगळे शॉर्ट टायमान हांगा येयले. प्रेस भावांक म्हाका मातशें आयज दिलगिरी व्यक्त करता की आमकां मातशें सुरवात करपाक मातसो टायम गेलो म्हणून हे म्हणटा. आनी हांव तुमकां परत एकदां सगळ्यांचें स्वागत करता आनी हांव आभार मानता. देव बरें करूं. शुभम तुम्ही ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा हेचे एका सायडीच्यान तुमी हिंगा मायनॉरिटी मोर्चा हे सगळ्या कमिटी अनाउन्स करता. एट द सेम टायम आयज उदय सिद्धार्था पासून मेळटा एट इज रेजिडेंट. उदय सिद्धार्था पासून मेळटा एट इज रेजिडेंट. हाऊ डू यू सी दॅट बिकॉज ही इज युअर BJP लिडर एट द मोमेंट. ती कोण कोणाक मेळटा काय आमकां अर्थ उरता. BJP लिडराक मेळना. आमच्या BJP लिडराक कोणाक मेळो कोणी कोणाक मेळो पूण आमी आमचो स्ट्रेंथ वाडयत आसा. कदाचित उदय म्हाका दिसता परतो जॉईन जावंक सोदता आसतलो. तुमचा काय इफेक्ट जावचो न्हय तो ना. Our party is strong. We have got a good network of workers. We are building up. And we are sure to get the candidates. Sir, my question to MLA. So there will be any impact because both are your partner only. पार्टनर होती. One side is Sugar and the other side is Tony from Talika. So both are strategically they were. Let us go back and walk the memory lane of 2002. 2002, let us walk the memory lane. In 2002, Tony contested as a BJP candidate. Mr. Uday Madke was a part of Somnath Zuarkar's Congress party. And then there was NCP, and I was basically UJD. That is the time when I contested in 2002. All these three parties I sent home.
when people didn't even know me. Today people know who Babu is. That's what I have got to say. And I don't have to say much. Let the election come, you will see the result. But what do you have to say about Uday saying? I am today he says that I misunderstood Siddharth. I am not here to basically comment on anyone. I wish them they have gone for the best, their betterment. I wish them all the best. I have got nothing else to say about it. Thank you. भारतीय जनता पार्टी